नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत पोर्तुगेजा उपरांत आतां आलेलुयाच्या नांवान धर्मांतरण. दुयेंसां बरी जातली, भुरगीं ना तांकां भुरगीं जातली, गरिबी वतली असले सांगून धर्मांतराच्यो घडणुको लोकांनी सादूर रावचे असल्यो गजाली चलूंक घेवचे ना. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान सांखळे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांतूय बी थंय ब्रिटिशांनी केलो, हांगा पोर्तुगीजांनी केलो. आमकां सगळ्या जाणांक हें खबर आसा, आमकां सगळ्या जाणांक हें निश्चितच जाणा. आनी जो समाज आमी म्हणटा सदोदीत मागासलेलो आसता, ज्या समाजात शैक्षणीक अभाव आसता, ज्या समाजात म्हणजे जाका म्हणटा की शैक्षणीक आनी आर्थीक अभाव आसता, ते सॉफ्ट टार्गेट बेगीन जावपाक शकता. हे भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तकलेंत आयलें. एक समाजाचे परिवर्तन करपा आसत जाल्यार त्या समाजांतल्या लोकांचें आपल्या धर्मांतरण करप न्ही, हें तेंच्या लक्षांत आयल्या उपरांत तांच्यांनी ताका विरोध करपाक सुरवात केलो. म्हणून आपल्या परिसरांत रावपी लोक हेंचें धर्मांतरण जावचें न्ही, तांच्यो जमनी तांच्याच कडेन उरच्यो. थोड्या दिसां पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो, होय लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण, त्याच्या मदीं वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरुपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत हे अशा पद्दतीच्यो भुलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगपाची गरज आसा. कॅश फॉर जॉबात पुलीस ॲक्शन घेतात म्हूण इतले जाण सांपडल्यात. मंत्री रवी उलयला. जॉब स्कॅमाचे गॉडफादर मदर खंय सगळे सांपडटले. तेवटेन उत्पल पर्रीकार खोलायेन चवकशी मागता. पयशांनी जॉबाक लागिल्ल्यांचे कितें काय म्हूण प्रस्न. मजगतीं 70त आनीक एक केस. चौगांक 21 लाखांची तोपी. माणिकराव ठाकरेक धरलो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात शुक्रारा 70च्या एकल्याक अटक. दिवचल पुलिसांनी 70च्या 35 वर्सां पिरायेच्या माणिकराव राणेक धरलो. ताणें खंय सरकारी जॉबा खातीर 4 जाणांकडच्यान मेळून सुमार 21.5 लाख उखलिल्ले. मजगतीं सोनिया आचारी आनी विशया गावडेक जॉब फॉर कॅश स्कॅमात 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. शेतकी मंत्री रवी नायक म्हणटा चवकशेंतल्यान गॉडफादर अँड गॉड मदर भायर सरतली. चालू आहा तेंगे कडक घेतला पोलिसांनी. हय म्हणून इतले शोध लागलो न्हू पळय. चालू आसा. कितें बरें हुशार. काय ना कोण गॉडफादर आहा तूं येवपा जाय म्हणटा फुडें हेज्या फाटल्यान म्हणटा. गॉड फादर गॉड मदर ते मागीर सगळें मेळटलें. आमदार कार्लोस म्हणटा काय पुलीस खंय केशी रजिस्टर करिनात, सेटल करतात. स्कॅमाची योग्य तरेन चवकशी करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान 1 मॅन कमिशन नेमचें म्हूण मागणी. Honorable Minister for Agriculture, Ravi Naik, seems to know more. He says that the godfather and godmother will be nabbed. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant needs to walk the talk. Police investigation will not unravel the whole truth and not name all the players. I also have come to know one thing, that there are certain police officers who are not registering FIRs. They're dissuading complainants from registering their FIRs. They're trying to settle these complaints at the police station, or that they are trying to chase them away. Don't do this, because if you do so, and it comes in my hand with all the documents, I will make sure that you will be put in place. I reiterate my demand to the Honorable Chief Minister, appoint a one-man commission under Inquiries of Commission Act if you and your government have nothing to hide and nothing to fear. I appeal to all others who have paid money to come forward and name those who collected the money for the jobs promised. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची खर चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. ना हांव पळयल्यार एकंदर 2 कॅटेगरी आसा. काही लोक आसा अशें दिसता जे आयकपाक येता तातूंत की तांणी जॉब दिता म्हणून सांगून पयशे घेतल्या. दॅट इज लायक डायरेक्ट फ्रॉड. ते कोणा कडल्यान पयशे घेवन कोणाक फटोवन. सो ताचेर एक्शन जावकूच जाय, ताचेर एक्शन चालू जाल्या. पण आनी एक कॅटेगरी आसा, तांणी पयशे घेवन जॉब दिल्या.
आणि हाचेर एक व्हिडिओ कालूच व्हायरल जाल्लो, म्हणजे इवन MLA म्हणटा की तो मिनिस्टराक आपण पयशे दिल्या ते रिफंड दी म्हणून. सो असो एक कालूच एक व्हिडिओ पळयला. सो एकंदरीत हे आसा पळय हाचेर सारकी चवकशी जावची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा विशीं येत्या मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा करतलो. आमदारांची इमेज इबाडल्या म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. योग्य दिशेन चवकशी चल्ल्या. कर्म करपी भोगतले म्हूण मंत्री माविन उलयलो. आपाचो आमदार वेंझी म्हणटा पयशे दितल्यांक दोशी धरप चुकीचें. अशें केल्यार कोण मुखार येवचे ना. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा वयल्यान आतां सरकाराचे आमदार मंत्री उलोवंक लागल्यात. मंत्री सुदीन म्हणटा कॅश फॉर जॉब स्कॅमा विशीं येत्या मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा करतले. आमदारांची इमेज खंय इबाडल्या. तो प्रकार म्हणजे निंदनीय प्रकार गोंयच्या लोकांक. हे खंयच्या लेवलार जाता, कितें जाता हें सगळें आतां थोडे दिसांत कळटलेंच. त्या बद्दल दुमत ना. पूण हे बंद जावपाक जाय. सरकारची आनी आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. सरकार कुशीनूच उरला, आमदाराची प्रतिमा मलीन जाल्या. येता ते कॅबिनेटा हेचेर डिस्कशन जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री डिस्कशनाक असो हें करता त्या प्रमाणे आमी फुडें मुखार डिसायड करता. चवकशी योग्य दिशेन कर्म करपी फेस करतले मंत्री माविन उलयलो. Bad thing that has happened, and it has to be carried to its logical conclusion. Honorable Chief Minister is on record that he will take the strictest action, and he will see that a proper investigation takes place, and it is laid to rest with full action. When you are not involved in anything, why will you feel that way? And I am 100% sure government will come clean. Those I don't know who, because I am not privy to any such information. If anybody is involved, they have to face the music. आपाचो आमदार वेंझी म्हणटा पयशे घेतल्यांक दोश दियात, दितल्यांक नाका. सो आज रनौडेन क्लियरली येवपा जाय. ही हॅज टू क्लियरली कम आउट अँड टेल वाय आर युअर ऑफिस बेरर्स गोईंग फॉर कॅश फॉर जॉब्स. पयस मागोन कित्याक ते आज गोंयकारांक एकटो त्रास करताय. अँड व्हॉट इज युअर स्टे, व्हॉट आर यू गोइंग टू डू. द स्टेट गव्हर्नमेंट सरकारान हॅज टू कम आउट क्लियर की जी भुरगीं आज मुखार येताय सांगपाक की आपल्यागे पयशे घेयलाय म्हूण, आपल्याक पयशे मागलाय म्हूण, आपण पयशे दिलाय म्हूण, तांकां त्रास जावपा जायना. नाजाल्यार तुमी म्हटले जो कोण पयशे दिता आनी जो कोण पयशे घेता बोथ आर एट फॉल्ट म्हटले तुमी. अँड बिकॉज ऑफ दॅट पीपल आर नॉट कमिंग आउट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सुमार 1000 मायज प्रवाशांक घेवन पोर्तुगालांतल्यान पयली क्रूज शीप गोंयांत दाखल जाल्या. वास्को द गामा शिपींतल्यान 590 पर्यटक आनी 416 क्रूज मेंबर गोंयांत आयल्यात. पर्यटक एका दिसाचे गोंय भोंवडेर. राती उसरा शीप परत वचपाक. अंदूच्या सिजनांत वट्ट 44 आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय क्रूज येतले म्हूण MPAचे अधिकारी सांगता. सिजनाची पहिली इंटरनॅशनल क्रूज वेसल आयिल्ली आसा. ही वेसल पोर्तुगालच्यान आयल्या. पॉयंट ऑफ ओरिजीन पोर्तुगाल आसा. नांव आसा वास्को ड गामा. ह्या वेसलान एकूण 590 पॅसेंजर आसात आनी 416 क्रू मेंबर्स आसात. ही वेसल फुडलो पोर्ट जो आसा तो कोचीन आसा आनी सद्या ती इंडियन पोर्ट मुंबयच्यान हांगा आयिल्ली आसा. ह्या वेसलींतले आतां पॅसेंजर सगळे हांगा देवन टूर ऑपरेटरान जसो टूर प्लान केला त्या प्रमाणे संपूर्ण गोंयांत ती भोंवतली आनी त्या उपरांत सांजची रातची 23:55 आवर्स ती हांगच्यान सेल जातली. सिजनान टोटल आमचे डॉमेस्टीक आनी फॉरेन धरले जाल्यार टोटल एकूण आतां पर्यंत जे इन्फॉर्मेशन आसा, डेटा अवेलेबल आसा त्या हिसपान 44 शेड्युल्ड आसात. तेच्या बरोबर आनी एक वेसल येयलेली आसा एम्प्रेस म्हणून, जी डॉमेस्टीक वेसल आसा. तितून अरावंड 1400 पॅसेंजर्स आसा आनी अरावंड 600 क्रू आसा. सो अलॉंग विथ ही शीप आनी ती शीप मेळून तांकां एक ट्रेडिशनल वेलकम दवरला आमच्या गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान. प्लस तेंच्यो टूर्स जे आसा पळय शेड्यूल्ड आसा ते फूल गोवा भर भोंवतले आयज. आनी कितें गोवाचे आमचे जे कितें नॅचरल सौंदर्य आसा
बिचीज आसा टेम्पल्स आसा ते पळयतले आनी परतो एक बरो एक्सपिरियन्स घेवन हे शिपार आयज रातचे परते वयतले. I need to see people. I am here just to see people. I will not visit something else. I need to see people and eat. If it's possible, to swim. But my priority are the people from Goa. Expectation for me, we stayed in Mumbai before and I've learned that the Indian people are very friendly, so I'm excited to visit Goa today. I'm very excited. Happy to go to Goa. I'm looking forward to come to Goa. What do you like to see on Goa? The temples, the old Portuguese houses, and meet nice people from Goa. सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार तयार करपाच्या हेतान बिरसा मुंडा जयंती मनयतात. गोंयची खरी संस्कृती आनी वळख सगळ्या संवसाराक कळूंक जाय. सभापती रमेश तावडकार उलयलो. 5 दिसांच्या बिरसा मुंडा यात्रेक सभापतीन पत्रादेवी बावटो दाखयलो. सावड्ड्या आमदार गणेश गांवकारान यात्रा काडली. गोंयभर कार्यावळी. गांवचे गांवपण, गांवचे मनीसपण, गांवची संस्कृती आसा ती नाश जायत चल्ली आसा. आज आमी समजा एखाद्या मनशाची संबंध राहिला जातात भाल्या राज्यांतलो, बट आमची दोस्ती जाली आसत न्ही, पयलो तो प्रश्न विचारता गोवा की फेनी की बोतल लाया क्या. सो ह्या सगळ्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान आमी थारायलें की आमची जी संस्कृती आसा आमी संबंध जगाक खणखणून सांगचे आसा ती संस्कृती न्ही आमची संस्कृती ही आसा ही दाखोवपाची हिंमत आमकां करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्याचो प्रयत्न आमी सुरू केलो की समर्पीत भावनेंतल्यान या गांवचे, या राज्याचे आणि या प्रत्येक गांवचो मनीस आसा न्ही तो सक्षम, समर्थ आणि समृद्ध जावचो या दृष्टिकोनातल्यान प्रयत्न करूया. आजच्या दिसाक आमी अशा तरेची शपथ घेवया आणि आमी फुडें वचुया की ही रॅली 6 दीस चलतली. या संपूर्ण यात्रेक तुमी सगळ्या इतल्या मोठ्या संख्येन जे आमचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते इतल्या प्रेमान आयिल्ले आसा. गोंयभरांत देशभरांत ती आसा मेसेज पावया. आमी आमच्या गोंयकाराक समृद्ध आनी ताकदवान करपा खातीर आमी सक्षम आनी ताकदवान आसा. बिरसा मुंडा जयंती निमतान 17 तारखेर सावड्ड्या मतदारसंघात रॅली जातली. आमदार गणेश गांवकर सांगता. सावड्ड्या मतदारसंघ म्हणून आमकां 17 तारखेर हो कार्यक्रम आसा. सकाळी 11:30 सावड्डेच्यान स्टार्ट जातली ही रॅली. सादारण 1000 वयर मोटरसायकली पार्टिसिपेट जातल्यो आनी रथय आसतलो. आनी ते जाले उपरांत थंयच्यान काल्या, कुळ्या, मोल्या, धारबांदोडा, सांकवाडा, धारबांदोडा, किल्लपार आनी करमणे हांगा आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो आनी तेजे नंतर तेजी सांगता जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सत्तेक लागिल्ल्या दोमळ्यांकडच्यान सादूर रावचे. समाजाच्या खंयच्याच भुरग्यान कोणा मुखार मान सकयल घालची न्ही. वैयक्तीक फायद्याक बळी पडूं नाकात. मंत्री गोविंदाचो बिरसा मुंडा जयंतीच्या कार्यावळीत उलो. उटान खंय मेळाव्याक सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें. कोण दुखावल्यात ते आपल्याक खबर ना. गोविंदाचो तवडकाराचेर खुलासो. हांव इतलेंच सांगतलो की ताठ म्हणीन जगात. कोणा फुड्यान मान सकल घालूं नाकात. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कोणाचे बळी पडचे न्ही. जशें हांवें म्हणिल्लें आसा ती 500 रुपयाचे नोटीक लागून बिरसा मुंडा कादयन गेलो आनी तदनंतर कितलें नुकसाण जालें हें जें आमकां ज्वलंत उदाहरण बिरसा मुंडाच्या इतिहासान मेळटा. एखादे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जे आहात पळय न्ही त्या डोमळ्यांनी आपलें खंय कितली गोडसाण आसा तितले पण मर्यादे भितर रावचें आनी येदा कदाचित कितें जर आसत जाल्यार उलयचे आनी तितूनच्यान प्रश्न सोडून काडचो इतलेंच म्हजें सगळ्यांक. उठाची कार्यावळ वैयक्तीक न्ही, सगळ्यांक आमंत्रण आशिल्लें. कोण दुखावल्यात जाल्यार आपल्याक खबर ना. मंत्री गोविंदाचें स्पश्टीकरण. ते म्हाका कांय खबर ना. आमी प्रत्येकाचो मान राखला. कोणीन मान राखोना ते म्हाका कांय खबर ना पूण आमी प्रत्येकाचो मान राखिल्लो आसा. शो ऑफ स्ट्रेंथ कित्याक ते सीएमाक हाडलो, एमपी हाडलो सगळ्यांक. इट इज नॉट अ गोविंद गावडे. इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द उटा. इट इज अ कलेक्टिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अक्रॉस द स्टेट, irrespective of the party politics, irrespective of the caste, community and creed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कारवार सुमार 98 लिटर गोंय बनावटी सोरो धरलो. मोटरसायकली वयल्यान कर्नाटकात व्हरताले. 3 मोटरसायकली जप्त केल्या. मजगती सोरो तस्करी करपी दुबावीत गाडयो सोडून फुज्ज्यो.
सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गोंय बनावटी सोरो कर्नाटकांत बेकायदेशीर विकताले. उडपी हांगासर सुमारे 15 लाख रुपयांचो गोंयचो सोरो मेळ्ळ्यानंतर आबकारी विभाग हो सतर्क जाल्ले आसात आनी तेंच्यांनी गोवा सीमेचेर जे कर्नाटकाचे चेकपोस्ट आसात थंय सर्च ऑपरेशन चालू केल्ले आसात. ह्या सर्च ऑपरेशना दरम्यान आयज शुक्रार रात्री कारवार हांगासर 3 प्रकरणां तेंच्यांनी नोंद केल्ली आसात आनी त्या 3 प्रकरणांत सुमारे 98 लिटर्स गोंयचो सोरो आसा तो जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणी 3 दुचाकी आसात त्योय जप्त केल्यो आसात. मात्र ज्यो गोंयसून कर्नाटकाक सोरो तस्करी करपी ज्यो संशयीत आशिल्ले ते 3 दुचाकीचेर तेजेही फरार जाल्ले आसात. ह्यो 3 केसीस आसात त्यो वेगवेगळ्या ठिकाणी तेंच्यांनी नोंद केल्ल्यो आसात. अजून ही सर्च ऑपरेशन सुरू आसात. तशेंच कणकोंबी, आनमोड आनी माजाळी हांगासर कर्नाटकच्या आबकारी विभागा कडल्यान मोठ्या प्रमाणात जी वाहनां येतात तेंच्या वाहनांची शोध मोहीमही दारूची शोध मोहीम सुरू केल्ली आसा. प्रोडाटा खातीर प्रमोद मोंडे. बेळगांव गोवा हायवेचेर बरडकोट जळकट्टी मजगती आशिल्ल्या पुलाचेर एक कंटेनर बंद पडिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम. पुलावेली एकूच लेन खंय सारकी, दुसऱ्या लेनींत फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो वचनात. थळार खंय पुलीस ना, प्रवासी बेजार. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर तिनेघाट ते जळकट्टी यांच्या मदीं जे एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजारच एका सायडीक एक गोंयसून कर्नाटकाक येवपी हेवी व्हेकल बंद पडलेली आसा. तेका लागून ह्या महामार्गाली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसात. हो महामार्ग आसा पळय तो एका सायडीक ब्रिजा कडेन एका सायडीक कॉन्क्रीट घातलेली आसा आनी एका सायडीक तसोच आसा. तेका लागून एका सायडीनूच गाडयो वचोंक चान्स आसले. मात्र ही गाडी बंद पडल्या कारणान थंय ट्रॅफिक आसा ते पूर्णपणे ठप्प जाल्ले आसात, बंद जाल्ले आसात. मदीं जो खराब रस्तो आसा तेका लागून अश्यो गाडयो बंद पडपाचे प्रमाण आसा ते ह्या महामार्गाचे वाडिल्ले आसात. तशेंच एक्सिडंट जावपाचे प्रमाणही वाडिल्ले आसात. मात्र ह्या विशया कडेन नॅशनल हायवे अथॉरिटी दुर्लक्ष करीत असल्यान प्रवाशांचे या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात हाल जायत आसात. प्रोडाटा खातीर प्रमोद मोंडे. नव्या ब्लॉकाच्या पावणेक टॅक्निकल ग्लिच आयलो म्हूण हरकत. कुर्पे सुळकर्णे ब्लॉकाची पावणी 85.50% फायनल जाल्ली. मात बिडर अग्रवंशीन ग्लिचाची कागाळ केल्ल्यान फायनल बिडराचें नांव आउट केल्लें ना. मायन्स खात्यान MSTC कडच्यान रिपोर्ट मागला. 3 ब्लॉकांची मेळून सरकाराक पयल्या पावण्यार 180 कोटी येणावळ. पावणी ब्रेस्तारा सोंपली. ह्या पावण्यातल्यान सरकाराक पयल्या पावण्यार सुमार 180 कोटींची येणावळ मेळटली. फुडले जो ब्लॉक आसा तो सगळ्यात व्हडलो ब्लॉक. ताजी एरिया 377 हेक्टर आनी ताजो जो प्रिमियम ऑप्शन म्हणजे तो 92.60 ह्या पर्सेंटेजाक तो ऑप्शनान गेलो आनी सक्सेसफूल बिडर जाला JSW ताजे आशिल्लो. ताजी एरिया 61 हेक्टर आनी ताजो जो ऑप्शन प्रिमियम जालो तो 125.30. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जितले म्हणून ब्लॉक ऑप्शन केले 12 ब्लॉक ऑप्शन केले त्या सगळ्या ब्लॉकां भितर जी ऑप्शन प्रिमियम आसा ही हायेस्ट प्रिमियम घेतला एक अग्रवंशी प्रायवेट लिमिटेड. ब्लॉक आशिल्लो कुर्पे सुळकर्णा. ताजी एरिया 87.64 हेक्टर्स. ताजे हें बिडिंग काल चालू आशिल्लें पण अजून मातशें कितें टॅक्निकल इशू आसा सो ते आमी एनालायज करता. सो ते सॉर्ट आउट जाल्या नंतर मागीर डिक्लेअर करता कोण सक्सेसफूल बिडर तो. टोटल अपफ्रंट पेमेंट ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स वील बी समथींग लायक 180 crores. चौथ्या पावण्या वेल्या पावण्या खातीर ब्लॉक करपा खातीर खात्यान काम सुरू केला. इन द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफायींग सम मायन्स फॉर कंडक्टींग 4th NIT ऑल्सो. आतां सावथान कितें जालां बऱ्याचश्यो आमच्यो पयलींच्यो मायनी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो इको सेन्सिटीव एरियान येता. सो
तो आस्पेक्ट कन्सिडर करून वी आर आयडेंटिफाईंग ब्लॉक्स नाव फॉर फर्दर ई ऑक्शन. आता हो कंटिन्युअस जो प्रोसेस आसा मायन ऑक्शनाचो किंवा मायन ऑपरेशनलायज करपाचो, ऑनरेबल CM आणि आमचे चीफ सेक्रेटरी जे हू इज ऑल्सो सेक्रेटरी मायन्स कांदवेलू सर, कॉन्स्टंटली गायडिंग अस and also monitoring the entire progress of e-auction as well as operationalization of the auction blocks. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.